ओपनली एरिया हांगा धाकटो मंगूर आनी व्हडलो मंगूर हांगा कितेंय सपोज इन्सिडंट जालो जाल्यार म्हाका दिसता इमिडिएटली पुलिसांक सांगपाक एक तर बरें पडटलें. पुलिसाचो आउटपोस्ट आशिल्ल्या कारणान थोड्यो गोश्टींचेर हांगा आळो येतलो म्हणजे स्ट्रीमलायन जातलें. जे पळय हांगा ओपनली थोड्यो गोश्टी जाताल्यो त्यो जावपाच्यो बंद जातल्यो. म्हाका दिसता एक चॅक उरतली सगळ्यांचेर. मंगूर आनी हो जो भाग आसा हांगा डेली लोक कामाक वचपी गरीब समाजांतले लोक आसा तातूंत भितर खंय जाल्यार एक एकदां हांगा इतली हांगा कंजेस्टेड आसा म्हणजे तुमी पळयलें जाल्यार हांगा तुमी इतली कंजेस्टेड आसा की एक एकदां हांगा मारामारी जाता आनी कितें जाता तांचे भितर कितें जाता हें जाता. सो तें जावचें न्ही. आमचे सगळे लोक वास्कोंतले सेफ उरचे आनी एट द सेम टायम कोणाक कसलो त्रास जायना कसल्यो तांचेर कंट्रोल उरता. हांगा जर कसलोय जर इन्सिडंट जालो जाल्यार आमची पुलीस पावतात पूण ताका लागून मात थोडो टायम लागता कित्याक ट्रॅफीक आसता. सो हांगा जर एक आउटपोस्ट जालो जाल्यार आमची पुलीस हांगा रोखडेच कसलो इन्सिडंट जाता तो एटेंड करपाक शकता. आनी हांगा कितें ट्रॅफीक कंजेशन जाता. ट्रॅफीक कंजेशन जाल्यार आमच्या हांगा पुलीस प्रेजन्स आसलें जाल्यार बरें जातलें लोकांकूय बरें जातलें. आनी थोडें कितें आसता हें हांगा जंक्शन आसता आमी पळयता येता वता हांगा थोडे अशे बॅड कॅरेक्टर्स एंटी सोशल एलिमेंट्सूय बशिल्ले आसतात. सो तेयी हांगा बसपाची कमी जातली आनी तांचेरूय आमची थोडी नजर उरतली आनी कसलोय हांगा जर कसलो अनटोवर्ड इन्सिडंट जाता तोयी प्रिवेंट जातलो. एक खरी गरजेची गरज आसली ह्या एरियान एक आउटपोस्ट जाय आशिल्ली आनी ऑलरेडी आमदारान ह्या लोकांक सांगलेलें हांगाच्या कित्याक हांगा थोडे मस्ती करतात अशें रातचे बितचे पूण लोकांक खंय तरी एक भंय निर्माण जावपा मग आउटपोस्टाची खरी गरज आसली. आतां येवन आमी सगळे जाण सर्वे केला सगळ्याचें मान्य आसा की हांगासर जालें काय बरें जातलें म्हणून आमकां जागो दाखयला हांगासर. ते आतां एक 3-4 दिसांनी आमी चालू करतले काम.